उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अब्रामाचे बायलेन सारायन ताका भुरगीं दिवंक नातली, पूण तिका हागार नांवाची एक इजिप्तगारन साकरन आसली. सारायन अब्रामाक म्हळें, सर्वेस्परान म्हाका भुरगीं इन्कार केल्यान तूं म्हजे साकरनी सरशी वोस आनी तिचे उदेशी म्हाका भुरगीं मेळोवंक पुरो. अब्रामान तिचे उतार आयकलें. ताणें कानान देशांत 10 वर्सां वस्ती केल्या उपरांत ताचे बायलेन सारायन आपले इजिप्तगारन साकरनीक हागाराक घेतली आनी आपल्या पती अब्रामाक बायल कशी दिली. ताणें हागाराकडे एकवट केलो आनी ती गर्भेस्त जाली. आपूण गर्भेस्त जाल्या म्हूण तिका कळतास तिच्या दोळ्या मुखार तिचे धनिनीन आपलो गौरव होगडायलो. सारायन अब्रामाक म्हळें, म्हाका केल्लो अपमान तुजेर भेजूं. म्हजे साकरनीक हांवें तुजे वेंगेंत घाली. आतां आपूण गर्भेस्त जाल्या म्हूण ती जाणा आनी तिच्या दोळ्या मुखार हांवें म्हजो गौरव होगडायला. म्हजे आनी तुजे मदें सर्वेस्परस झडती करूं. अब्रामान सारायक जाप दिली, हांगा आसा तुजी साकरन, तुज्या हातांत ती आसा. तुका बरें दिसता तें तिका कर. आनी सारायन तिका कठीणायेन चलयली आनी ती पळोवन धांवली. शुराचे वाटेर अरण्यांतले एका झरी लागीं सर्वेस्पराच्या दुताक ती मेळ्ळी. ताणें तिका विचारलें, हागार, सारायचे साकरनी, तूं खंय थावन आयल्याय आनी खंय वेताय? तिणें जाप दिली, हांव म्हजे धनिनी साराय सरशिली पळोवन आयल्यां. सर्वेस्पराच्या दुतान तिका सांगलें, तुजे धनिनी सरशी फाटी वच आनी तिची कठीणाय सोसून व्हर. आनी फुडें उलोवन देवदूत म्हणा लागलो, तुजी संतत हांव इतली वाडयतलो की ती मेजूंक कोणूच शकचो ना. आनी देवदूतान तिका म्हणलें, आतां तूं गर्भेस्त आसाय आनी एका पुताक तूं प्रसूत जातेली आनी ताका इश्माएल म्हूण नांव दितली, कित्याक तुज्या कश्टांत सर्वेस्परान तुजो ताळो आयकला. एका रान गाडवा सारको मनीस तो जातलो, ताजो हात सकडा विरोध आनी सकडांचो हात ताचे विरोध. आनी आपल्या भावांतावन वेगळो सरून तो वस्ती करतलो. हागारान अब्रामाक एक पूत दिलो आनी हागाराक जल्माल्या आपल्या पुताक अब्रामान इश्माएल म्हूण नांव दिलें. हागार इश्माएलाक प्रसूत जाताना अब्रामाक 600 वर्सां प्राय. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगाचो ना. बागार, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो. साबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोम्या सोम्या, तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय? तुजे नांवी आमी देंवचार धांवडयल्यात न्हय? तुजे नांवी आमी असर्या केल्यांत न्हय? तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना, खोटेपणाक लबधल्ल्यानो. म्हजे तावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरे. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी ते कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेंवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरे. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें, अशें सगळें सत्यानास जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकवण आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरें शिकयतलो, तांच्या शास्त्र्यां बरें शिकयनातलो. देवाचे उतार हे.